आएगा नहीं मतलब बोल रहे हैं कट के हो गए। वो प्रोजेक्ट जो आम्ही केला सिटीन म्हणजे खारेवाड्या भागात वो अंडर एमपी-लेड फंड आसा म्हणजे आमचे ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंत सरान आमकां प्रत्येक एमएलएक 1.5 कोटीचो ग्रांट सेपरेट दिलो. नॉर्मली आमी कितें करता रस्त्याची बाकीचे स्ट्रॉंग वॉटर्स डॅम व्हडली कामां घेतात आनी एक एकदां धाकटी कामां जी आमकां गरजेची आसता ती एक एकदां चुकतात. मागीर ते कॉन्सिलरा कडेन तो घालना जाल्यार ती उरता एक एकदां आनी कॉन्सिलर लिमिटेड आसता. सो एक एडिशनल 2.5 कोटीचो फंड आज आमच्या ऑनरेबल सीएमान दिलो. खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताचे अंतर्गत आज हांगा ह्या प्रायम क्लासीक ह्या बिल्डिंगे कडेन हो वर्क चालू जाता. आमच्या कॉन्सिलर शमी जळकारान एक प्रोपोजिशन दिल्लें की हांगाय पेवर्स घालचे आनी हांगा रस्तो जो कितले वर्सांत जाले जावं नाशिल्लो तो करचो म्हणून. ह्या बिल्डिंगे भितर खुबशे इश्यूज आशिल्ले जे कॉन्सिलरान सॉल्व केले आनी आज निवळसाण करपा खातीर आज एक बरें वातावरण तांकांय बी जावचें म्हणून आज पेवर्स आनी हें घालपाचें काम आज सुरवात जाता. खूब बरें दिसता. आनी अशेंच आमी एमपी-लेड फंडा अंडर म्हाका दिसता वास्को भितर 2.5-3 कोटीची कामां आमी हातान घेतल्या. सेकंड लिस्ट आमचें ऑलमोस्ट फायनलायज जालां तेंय बी येतलें. सो ओवरऑल म्हणजे 25 वॉर्डा भितर सगळे कडेन जंय जंय कॉन्सिलर पावंक शकना जाल्यार तांकां खंय तरी कमतरता येता कमी पडटा ते खंय तरी थंय आमी भितर सरून ती कामां तांकां करून दितात. दाजीबाब खंय तरी आमी जेन्ना पळयता तुमच्या अंडर एक वास्कोचे फिश मार्केट येता SGPDचें मार्केट येता त्या मार्केटा बद्दल थोडे अपडेट्स आमकां मेळटा कित्याक तुमी पयलीं एक अनावन्स केल्ली डेट आनी सद्या कितें जाल्लें आसा. न्ही आमी जेन्ना अनावन्स केल्ली डेट तांकां घेवनूच अनावन्स केल्ली पूण थंय मागीर जेन्ना आमी गेले दुसऱ्या दिसा तेन्ना कळ्ळें की जे म्हणजे नुस्तें दवरता थंय उदक वचपाची वाट आसता ताका सकयल्यान सारकें कनेक्शन नाशिल्लें ते पयस आशिल्ले. सो ते परत कनेक्शन करपाचें घेतलें. आमी जेन्ना MOU सायन केलो म्हणजे म्युनिसिपालिटीन जेन्ना तांचे कडेन MOU सायन केलो तेन्ना तांकां एक आमी ऑफिस करून दिता म्हणून सांगिल्लें. तांकां स्टोरेजी खातीर फॅसिलिटी करून दिता म्हणून सांगिल्ली. ती तेन्ना जावं नाशिल्ली. सो तांचें म्हणणें आशिल्लें की नुस्त्याचो मार्केट स्टार्ट जालो की आमी स्टोरेज करतले जाल्यार आमकां ते प्लेस नाशिल्ली. सो ती करप गरजेची आशिल्ली. तांचो जेन्युइन डिमांड आशिल्लो त्या खातीर आमकां थोडो वेळ जालो. कालूच परत एकदां आमची रिव्यू मिटींग जाली. आज 16 ऑफिशल्सूय आयले फायनल ते हें करपा खातीर. आनी म्हाका दिसता आमी ट्राय करता की दिवाळे पयलें हें इनॉग्रेशन जावचें कित्याक मिनिस्टराचें एप्रुवल मेळपाचें आसा. सो दिवाळेचे पयलें ऑलमोस्ट 90% वर्क्स आर ओवर आनी म्हाका दिसता दिवाळे पयलो आमी हो इनॉग्रेट करपा पळयता फिश मार्केट. वेगळे वेगळे तुवें प्रकल्प सांगिल्ले म्हणजे स्वतंत्र पार्क ब्युटिफिकेशन आनी सद्याक आमी पळयता की रस्त्यार जायते खड्डे आसा आनी खंय तरी हॉट मिक्स प्लांट चालू जावपाचे. सो वॉट आर युअर प्रायोरिटीज ऑन द रोड्स. कालूच तुमी ऑनरेबल आमचे मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत हांचो स्टेटमेंट आयकला आसतलो. आमी कितलेंय फास्ट करपाक गेले जाल्यार जो पर्यंत तो प्लांट हॉट मिक्स प्लांट स्टार्ट जायना तो पर्यंत कांय आमी करूंक शकना. पावसाचे दीस अजून आसा म्हणजे काल पासून रातचो पावस पडला. सो अशें आसतना जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसता ते प्लांट स्टार्ट करना. सो एकदां प्लांट स्टार्ट केलो जाल्यार तांकां सपोज परत पावस पडलो आनी माल वेस्टेज जालो जाल्यार इट इज इन लॅक्स आनी क्रोड्स म्हणटा तशें. सो ते रिस्क घेनात. सो आमी तांकां सांगलां की जाता इतले बेगीन म्हणजे एक ड्राय स्पेल सपोज आनी वेदर हें पळोवन सपोज तांणी एक स्टार्ट केलो जाल्यार सगळीं कामां ही बेगीन स्टार्ट जातली. ताजे पयलीं आमी आतां रोखडेंच म्हणजे जेन्ना फिश मार्केट इनॉग्रेशन जातलें ताजे बरोबर आमचो स्वतंत्र पातावेलो जो रोड आसा ब्युटिफिकेशन म्हणजे स्वतंत्र पात आनी एपेल गोम्स रोड अरावंड 12 कोटीचें काम दोनूय एकाच दिसा आमी इनॉग्रेट करतलीं आनी तें काम त्याच दिसा म्हणजे दिवाळे पयलीं दोनूय फिश मार्केट आनी ही कामां दोनूय स्टार्ट जातलीं. आमचो चीफ ऑफिसर बंगलोय बी रेडी आसा पूण आमी तिनूय सगळ्यात एका बरोबर करपाक सोदना. सो ही 2 जाली की रोखडेंच आनी 8 दिसां भितर चीफ ऑफिसर्स बंगल्याचें इनॉग्रेशन करतले आनी अशें करून डेव्हलपमेंट वर्क्स हे फास्ट स्टार्ट जातले. तुमी जे खड्ड्यांचें म्हणलें रिइन्स्टेटमेंटाची फायल आमचे कडेन रेडी आसा पूण सपोज हॉटमिक्स गेलें आनी रोखडेंच पावस पडलो जाल्यार ते वेस्ट जाता. सो ताज्या खातीर आमी रावल्या आनी सगळे रोड्स सगळे जी कामां आमी सांगिल्लीं आसा तितली हॉटमिक्स जातली सगळी जातली आनी ताजे बद्दल कोणेच दुबाव धरचो न्ही. पूण ही 2 कामां फिश मार्केट आनी आमचे स्वतंत्र पाताचे हे दोनूय कामां बाय दिवाळेच्या पयलीं स्टार्ट जातलीं आनी एक 6 म्हयन्या भितर ते वर्सा भितर म्हणजे वास्को सिटी भितर अंडरग्रावंड केबलिंग तर जालाच. वास्को सिटी भितर पुराय टोटल एक वेगळें वातावरण आमकां दिसून येतलें. हालींच युनियन मिनिस्टर अमित शाह गोंयांत आयिल्ले हजारांचे करोडांचे प्रोजेक्ट आनी लॉन्च केले. वास्को खातीर बी कितें आसा? ना डेफिनेटली वास्को खातीर व्हडलो प्रोजेक्ट तांणी इनॉग्रेट केलो आनी ताजें भुमिपूजन आमचे ऑनरेबल सीएम करतलो पूण तो प्रोसेसाक तांणी म्हणजे चालना फास्ट दिली
आणि हांव अजून रिपीट करता, हो प्रोजेक्ट इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ वास्को. म्हणजे वास्को जे आमी डेड म्हणटा पयलीं, एवरीबडी वील बी हॅपी. म्हणजे बिझनेसमॅन हॅपी जातले, धंदेवाले हॅपी जातले, चायकार, फुलकार, नुस्तेकार सगळे, म्हणजे एवरीबडी वील बी हॅपी. अशें आमी तो प्रोजेक्टूच तसो चिंतता आसतनाच तसो केला की वास्को टोटली चेंज जावपाक. आमी तुमी सगळे प्रेस तुमी हांगा रावतात आनी आमकां खबर आसा वास्कोन भितर सद्या म्हणजे एक एंड जाल्ल्या कारणान आमकां डेड आसा. आमचे कडेन तसो टुरिजम प्रोजेक्टूय ना. सो आमी कितें तरी वास्को भितर टुरिजम प्रोजेक्ट हाडून नाल्यार अशें कितें करून आमी ते रिवायव करपाक सोदता. अशें कांय ना. सो एक बरें वातावरण करप, हाज्या खातीर आमी क्रूज टर्मिनल, हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयलां की जाता तितले मोठे, म्हणजे हांगा जेन्ना क्रूज टर्मिनल येतलो तेन्ना मोठ्या प्रमाणार आमी क्रूज हाडपाचें पळोवपाक जाय. हो पोर्ट इतलो सुंदर पोर्ट आसा, ते एक्झिबिशन परचेज जावन टोटल वास्को मुरगांव तालुका म्हाका दिसता वील ब्लूम. हे सपोज आमी क्रूज टर्मिनलाचेर पसून भर दिलो जो आमचो सरकार करता. सो इन ऑल म्हणजे हो बिचान प्रोजेक्ट स्टार्ट केला. इट इज अ बून फॉर वास्को आणि सगळ्यांनी मिळून तो आमी बरो करया, तो प्रोजेक्ट बरो करया. कित्याक वास्कोकारांक सगळ्यांक दिसता, आज तुमी खंयच्याय धंदेवाल्याक विचारलें जाल्यार ते तुमकां सांगतले की आमचो धंदो सारको ना, हे सारको ना. हे सगळें करतलो जाल्यार सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर परत करप. तुमी तर हॉटेल्स आयली, रस्ते आयले, सगळे आयले, फॅसिलिटीज आसल्यो, सगळ्यो आसल्यो जाल्यार क्रूज जे देंवतात फॉरेनर्स ते आतां फक्त येतात आनी आपले पयशे चेंज करतात आनी वतात, आनी कांय हें ना. सो कितें तरी तांकां फॅसिलिटी करप जाल्यार म्हाका दिसता द नेक्स्ट, म्हणजे आज आमकां गोंयान नेक्स्ट थिंग इज क्रूज बिझनेस. म्हणजे क्रूज टर्मिनलाचो, क्रूज शिप्सांचो बिझनेस जो आसतलो तो मेन बिझनेस आसतलो आनी ताजेर चडांत चड भर दिवपाचो आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी ते आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. तातूंत भितर अमित शाहान येवन बस स्टँड आमचो इनॉग्रेट केलो. एक वास्कोकारांचो लॉंग पेंडींग डिमांड तो आमी हें घेतलो आनी हें करता आसतना सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन हो आमी बस स्टँड करतलो. खुबशे थंयचे लोकल्सांचो डिमांड आशिल्लो की थंय एक ग्रावंड आशिल्लो पयलो. सो हे सगळें आमी हातून घेतला, मतीन घेतला. वेल प्लॅन म्हणजे आमच्या थंयचे वाड्यावयले जे लोक आसात थंयचे तांकांय प्रेफरन्स मेळचे. कित्याक तांकां खंय तरी मेळूंकच जाय. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना थंयच्याय लोकांक खंय तरी प्रेफरन्स मेळपाक जाय. तें आमी ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयल्या. तांचो ग्रावंड म्हणजे आतां आसा तो सादो असो मातयेचो ग्रावंड आसा, तोय बरो टर्फ बीर्फ घालून म्हणजे ग्रीन एरिया करून तो मातसो व्हडलो करून आमच्या भुरग्यांक अंडर फीट इंडिया, आज आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा की फीट इंडिया मुवमेंटा अंडर भुरगे ग्रावंडार आसपाक जाय. सो तें ग्रावंड. सो इन ऑल आमी सगळ्यांचो विचार करून हो प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा आनी हो प्रोजेक्ट वास्को खातीर एक वरदान कशें साबीत जातलें अशें. लास्ट टायम खूब वर्सां हे सगळे प्रोजेक्ट सगळे कित्या खातीर पेंडींग उरले म्हाका खबर ना, पूण ताजोय बी वर्क ऑर्डर आमी दिल्ली आसा. कालूच आमकां ताजी फायर एनओसी मेळ्ळ्या. रोखडेंच आमी ताजेंय काम स्टार्ट करता. आतांच सांगलें तशें हे 2 जातकूच 8 दिसांनी आमी दुसरो प्रोजेक्ट स्टार्ट करतात. आनी हांव ह्या सगळ्या हातून ऑनरेबल आमचो UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हांचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हे सगळे प्रोजेक्ट सँक्शन करपा खातीर म्हणजे हो चीफ ऑफिसर्स बनवले कडेन आमकां दिल्ले 3 कोटी रुपया, ताचे 5 कोटी जाले. आतां तो प्रोजेक्ट 11-15 कोटीचेर पावला. सो हे ते बॅलन्स फंड आसा, तो बॅलन्स फंड मेळनाशिल्लो तो प्रोजेक्टूच जायनाशिल्लो. सो तो फंड आमकां ऑनरेबल विश्वजीत राणे सरान करून दिलो. आमचे गार्डनाचे पयर तुमी पळयलां आसतलें की आमचो हो आयलो कन्सल्टंट आयलो आमचे मेन चिल्ड्रन्स पार्क. तो मेन चिल्ड्रन्स पार्कूय आमी टोटली रिनोवेट करतात. अशें करून म्हाका दिसता पुराय वास्कोन जे घाण आसा नाल्यार वायट अवस्थेन आसा ते क्लियर करतले. बायणाचेंय गार्डन आमी रोखडेंच पयर काम स्टार्ट जालां. ऑनरेबल सीएमाचे अमित शाह आयिल्लो म्हण त्या दिसा आमचें फावंडेशन चुकलें. सो आतां रोखडेंच तेंय बी फावंडेशन जातलें आनी सगळ्या कडेन कामां स्टार्ट जातलीं. Namaskar. I am resident of this classic building. I just wanted to say something about our honorable MLA's work. He has been very keen in this particular area to keep clean, and he has done a lot of other works in other areas nearby here. And now he has been kind enough to do our premises, like paving blocks on the roof. And we really thank him for all this. He has been an instrument for cleaning Vasco area. Vasco area has been very dirty. Actually, it is not a good thing that I say. But since our honorable MLA has come into power, he has taken such an initiative that we can see that almost 80% of Vasco has been cleaned. Still, little bit there is a room, and he is trying his hard. I wish him all the best. And I really thank him on everybody's behalf. And once again, thank you.
आज आमी क्लासीक बिल्डींग जी किशोर रोवरी आसा ती खूब तेंपाची तांची मागणी आशिल्ली आनी हो एरिया कंप्लिटली निग्लेक्टेड आशिल्लो पूण तांचे पयलीं सुरू करपाक मेळना कित्याक तांचे बिल्डिंगेचे कांयशे इश्यूज आशिल्ले जे आमी हळू हळू करून सॉर्ट केले 2 बिल्डिंग आसा त्यो आनी ते सॉर्ट जातकच जे डेव्हलपमेंटाचें काम आसा आज आमी MLA लोकल एरिया डेव्हलपमेंट फंड हाच्या अंडर 17 लाखाचें हें काम आसा तातूंत हांगा कंप्लीट पेवर्स एक ड्रेन आनी रोड आनी त्या सायडीन ड्रेन अशें वेवस्थीत असो ताका दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो कित्याक ती एरिया निग्लेक्टेड आशिल्ली खूब तेंप आनी ती एरिया आतां बरें करून करपाचो आमचो प्रयत्न आसा ह्या फूल एरियेन आमी खुबशे अशे ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट घेतले जशे MLA हांणी सांगलें की कावन्सिलरांचे फंड्स लिमिटेड आसता ह्या लोकल एरिया डेव्हलपमेंट फंडा खातीर आमकां खंय तरी बाकीची जी कामां आसा ती घेवपाक आमकां मेळ्ळा जशें काय एक्स्ट्रा कामां आसता खूब कडेन ड्रेन्स जाय आसता खूब कडेन पेवर्साचें काम आसता कित्याक तें ना जाल्यार चिकचिकीत जाता सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी ह्या MLA लोकल एरिया डेव्हलपमेंट फंडा अंडर घेतल्या ज्यो आतां रोखड्योच सुरू जातल्यो हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जांणी ही जी आयडिया आसा प्रोवायड करपाची फंड्स कित्याक ताच्या खातीर खुबशे आमच्या 25 वॉर्डांनी खुबशे डेव्हलपमेंट आमच्या ह्या फंडा अंडर जातले आनी तशेंच आमचे आमदार वास्कोचे जांणी आमचे कंप्लीट वास्कोचे ट्रान्सफॉर्मेशन हातान घेवपाचो तांचो प्रयत्न आसा तो हळू हळू तुमकां आतां वास्कोकारांक दिसपाक हांव तरी म्हणटा दाजीन फुडल्या 5 वर्सांक डेव्हलपमेंट अशें कांयच दवरूंक ना करपाचें तुमी आतां ताका काही प्रश्न विचारले अख्ख्या गोंयाभर भोंवता हांव वास्कोत अशी एक स्थिती आहा ते 90% रोड बरे आहा आनी स्वता दाजी पावसान फाटल्या दिसांनी हांव सिनेवास्को कडेन वयतालो स्वता पावसान छत्री घेवन उबो आसलो ते हेका लायटीचें कितें काम करपाक स्वता आनी बायल एका वाटेन उबो आनी बायलेन छत्री धरलेली मागीर आपूण एक छत्री बायल असो आमदार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट खरेंच ह्या आमदाराचें कौतुक करीत तितलें कमी हांव देव दामोदरा कडेन मागता ताका बरें आरोग्य दिवचें बरें आयुश्य दिवची आनी तुवें अशेंच गल्ली गल्ली सगळे म्हाका दिसतात आनी खंयची हें लास्ट पळयलां हांवें दाजीन म्हणटा ते खंयच दवरूंक ना डेव्हलपमेंट करपाचें कदंबा बस स्टॉप तुमी आतां काही प्रश्न विचारले सगळीं कामां ही गेले 40 वर्सांची कामां 4 वर्सांत दाजीन केलें आनी सगळ्यान व्हडलें काम दाजीन केलें म्हणटा ते हिरालाल कडेन कोणी केली 40 वर्सां कोणी केलेंच ना फाटलीं ते कितले म्हाजो एक मित्र बाब दिलीप म्हणटा तो एक्सपायर जालो ताजे कडेन आतां एक ल्हानसो रिक्वेस्ट आहा आमच्या एक मेस्ता वाड्यार ज्या वाड्याक हांव रावता थंय एक ल्हानसो एक दुरीग आहा तो एक 2 मिटर जर भितर व्हरात न्हू जाल्यार थंय सगळ्यो गाडयो भितर वयता ताजें लक्ष दिवचें सिटीक आमचो तो गिरीश बोरकर कॉन्सुलर तेणें लक्ष दिवचें बाकी डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत दाजी म्हणटा तो डेव्हलपमेंट एकदम तेणी कांयच दवरूंक ना इतलेंच सांगून दाजीन म्हाका आयज आपयल्या बद्दल हांव दाजीचें देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद.